शुक्रारा दीनदयाळ जनसेवा प्रतिष्ठान दिवचले हांगसर आयुर्वेद चिकित्सा केंद्राचे उक्तावण केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक हांच्या हस्तुकी केले। यावेळी साखळेचे आमदार प्रमोद सावंत आणि हेर मान्य हाजीर आशिल्ले। आरडेक्सको खातीर दिवचलेच्यान यशवंत परब। कॉम्पिटिशन न करता ही पद्धत सगळ्यांपर्यंत सगळ्याच्या हिताची पद्धत आहे, सगळ्यांपर्यंत पावपाचे काम जे आसा ते जिल्ह्यासारखे संस्था तुमचे सारखे काम करू शकतात। त्यामुळे तुमच्या मागार घेऊन मागे आम्ही सुरुवात अशी म्हणतात। त्यामुळे ही जी काही पद्धत आसा ही पद्धत खरोखर आमच्या संस्कृतीक धरून आमच्या जीवनशैलीक धरून ही पद्धत जर आम्ही पहिल्यापासून जशी आशिल्ली तशी सुरू दवरलेली तर भारत आज एक वेगळ्या दृष्टीने आमकां दिसता आशिल्लो, वेगळ्या दृष्टिकोनातून आमकां आरोग्याच्या क्षेत्रात दिसता आशिल्लो। परंतु आम्हीच थंय चुकल्यात। त्यामुळे येणारे जे काही आमच्या आव्हान आमच्या समोर आसा ते आमच्या चुकून ती सुधारपाची संधी या माध्यमातून आम्ही घेऊन जाय। तेन्ना विचार चलतालो तेन्ना पयलीं हांवें मांडलो की ॲलोपॅथीक हॉस्पिटला खातीर सगळ्यात वयता आनी आयुर्वेद हॉस्पिटल सुरू करप अत्यंत गरजेचें आसा। आनी तेतून करून म्हत्वाचें कित्याक दोतोरान आतां उलयता आसतना वैद्य सुविनय दामले ताणें दोन गजाली सांगल्यो। एक स्वास्थ्य रक्षण, आयुर्वेदाचे जे काही धन्वंतरी आसा तांच्यांनी मूळ मंत्र जो दिला आमी आमच्या स्वास्थ्य रक्षण करप। आनी दुसरी गोष्ट 100 वर्सां आयुश्य जगप। आमी प्रत्येक जण कोणूच विचार करिना की म्हाका 100 वर्सां जगपाक जाय म्हणून। आमी विचार जरी करपाक सुरू करपाक जाय अशें म्हाका दिसता की म्हाका 100 वर्सां जगपाक जाय, हांव 100 वर्सां जगतलो। हे जे दिसा आमी सुरू करतले ते दिसा आमी त्या पावलां फुडें घालपा खातीर प्रयत्न करतले। मागीर आमी म्हणटा तशें आमी डायट वेवस्थीत घेवपाक लागतले, आमी एक्सरसाइज करपाक लागतले, रेग्युलर सगळ्यो गोश्टी करपाक लागतल्यो। म्हणजे वैद्य सुविनय दामलेचे जर तुमी 2 वरांचे व्याख्यान आयकत जाल्यार तुमकां कितें करपाक जाय तें सगळें कळटलें। तांच्यांनी तो प्रसन्न आत्मेंद्रिया मिडियाचेर हो जो स्लोगन घातलेलो म्हणजे स्वास्थ्य कशें दवरपा खातीर आमचें शरीर आनी मन ह्यो दोनूय गोश्टी म्हत्वाच्यो आसा। पूण कितें करपाक जाय पयलीं त्यो सगळ्यो मागीरच्यो गजाली, पण पयलीं आमी चिंतपाक जाय की हांव 100 वर्सां जगतलों। आनी म्हाका दिसता आयुर्वेदांत म्हणजे व्याधी बऱ्यो करच्या पयलीं स्वास्थ्य आपलें रक्षण कशें करप हें पयलीं सांगलेलें आसा, तें पयलीं करप कर्तव्य आसा। तें जर आमी सगळ्यांनी करीत जाल्यार नक्कीच म्हाका दिसता आमी त्या दृश्टीन जे 100 वर्सां जगपाच्या दृश्टीन आमी प्रॅक्टीस करपाक सुरू जातले। आनी तेंय बी कशें आहा जगतले कशें कितपत त्यो गुळयो खायत न्ही, आमकां सामकें आमचें हेल्थ बरें दवरून जगपाक जाय आसत आनी त्या दृश्टीन आमी सुरवात करतले।